पेद्रूच्या पहिल्या पत्रांतले वासाप. आता तुमचे मदें असलेल्या वडिलांक हांव ही बुधबाळ सांगता. हांवें तुमचे बरी एक वडील आनी क्रिस्ताच्या कश्टांचो साक्षीदार. फुडें उगडापी करूंक आसचे महिमेंत तुमचे सवे एक वांटेली. तुमचे ताबेन दिल्ल्या देवाच्या हिंडाक सरया. देवाचे कुशेप्रमाणे ताची जतन घेया, पूण कायद्यांच्या बळान न्हय, पगार संतोषान. तुमकां मेळोंक आसचो फायदो चिंतून न्हय, पगार काळजाच्या उदारपणान. तुमचे जतनेक दिल्ल्या हिंडाक तुमी कठिनायेन चलोवचे न्हय, पगार तुमीच बरी देख दिया. हाचे वरवीं श्रेश्ठ गवळी प्रत्यक्ष जावच्या वेळार केदींच भावाना तसलो महिमेचो मुकुट तुमी जोडूंक पावतेल्यात. देवाचे उतार हे. सामार्काप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता. तांणी वचून हेरांक खबर दिली, पूण तांचें कोणेंच सतमानलें ना. शेवटी ते 11 जण शीस जेवणार आसतना जेजू तांकां दिश्टी पडलो आनी तांच्या बेविश्वासा आनी काळजाचे धारुणाये पासत तांकां तो दुर्सालो. कित्याक तो जिवंत उठल्या उपरांत ताका पळयल्ल्यांक ते पातयेले नात. उपरांत तांचे लागीं तो म्हणालो, संवसाराच्या सर्व देशांनी वचा आनी सर्व रसनांक सुवार्ता परगट करा. जो कोण सतमानिना ताचेर कॅस्तीचे फर्मान पडटलें. सतमंतेल्याक असल्या असर्याची पदवी मेळटली. मुचे नांवी ते देंवसार सोडयतले, नव्या भासांनी उलयतले, सरप हातान धरूंक शकतले आनी मारेकार कसलेय वीख बी ते पियेतीत जाल्यार तांकां ते बादाक जावचे ना. आनी पिडेस्तांचेर हात दवरन तांकां ते बरे करतले. अशें तांचे लागीं उलोवन जाल्या उपरांत सोम्या जेजूक सर्गार उबारून घेतलो. थंय देवाचे उजवे कुशीं ताणें बसका घेतली. देवाचे उतार हे.